ह्यो ज्यो व्हडल्यो जमनी घेवन दवरल्यात, ह्यो ज्यो व्हडल्यो जमनी घेवन दवरून एकूय जागो आज पर्यंत एकूय कंपनीक मार्कात केल्लो ना. कितलेशेच आमचे भुरगे बेकार आसा आयज. खरेंच विचार करपा सारकी गोश्ट आसा. BSc, MSc, B.Pharm, M.Pharm, BE जर 10th पास हे भुरग्यांक आयज जर एक फॅक्टरी जावं एक फार्मास्युटिकल कंपनी येयल्यार कितलेशेच लोक आयज कामाक लागतले आशिल्ले. म्हाजो सांगपाचो मुद्दो इतलोच. हांव एक भुरगो, भुरग्यांची नस वळखता आनी त्या प्रमाणे हांव भुरग्यांक आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपी मनीस. हांव सदांच इक्वल पोडियमाचेर घेवन वचपी मनीस. खंयचीच मिटींग हांव चेरार वयर आनी ते लोकांक सकयल अशें बसून हांवें मिटींग केल्ली ना. सगळ्या मतीं रावन आनी सगळ्यांचें हें करून हांव फुडें वता. तर म्हाका लोकां कडेन इतल्याच मागणी आसा की ह्या विधानसभा निवडणुकीक म्हाज्या फाटल्यान रावन चेंज जो जाय. लोकांक खबर आसा दोनूय मनीस नाका, जे दोन आमदार त्यांनी पळयल्या फाटल्या ते दोनूय मनीस नाका. चेंज जो जाय तो म्हाज्या हितून तुमी दिवचो आनी म्हाका एक संदी दिवची की हांव एक हातपाय मारपी भुरगो आनी खरेंच म्हाका उमेद आसा मतदारसंघात कितें तरी करून दाखोवपाची. आमी जी आयडियोलॉजी म्हाजे सगळे एक जो फुडें प्लॅन दवरला त्या प्लॅना प्रमाणे म्हाका वचून ह्या मतदारसंघाची उदरगत करपाक म्हाका एक चान्स दिवचो. इतलेंच सांगून हांव माझे शब्द जे आसा ते आवडटे. म्हाजो पयलो प्रोग्राम ज्यो जमनी IDCक मार्कात केल्या थंय पयलीं म्हणजे इंडस्ट्रियलायझेशन जावं ज्यो जाता तितल्यो फॅक्टरी जावं फार्मास्युटिकल्स म्हणटा. कित्याक गोंयांत फार्मास्युटिकल आमी हब म्हणटात. वेर्णा आमचो कुंडय जावं बाकी कडेन ज्या जाग्यार आसा ते फार्मास्युटिकल कंपनीज येतात. त्यो तश्यो कंपनी जर शिरोड्यान येयली कितें जाय आमकां? लायट, उदक आनी मॅनपावर आमचे कडेन आसा. उदक आमचे कडेन वैसाळ डॅमाचें आसा, लायट आमचे कडेन आसा. अशे दोन जर प्लांट येत जाल्यार कितलेशेच भुरगे आमचे पोटाक लागतले. हांव अजुनूय सांगता, हांव गव्हर्मेंटाचेर तितून पावरान ना. हांव कोणाक गव्हर्मेंट जॉब व्हडले प्रॉमीस करिना. येतले तेन्ना आमी दितलेय बीन आनी कोणाची एक अपेक्षा कसली करिनासतना दितले. पूण तेजे पयलीं जर मदल्या टायमान जे आमकां लोकांक रोजगार दिवपाक जाय तितून हांव ह्या प्रमाणे हाडपाक सोदतां. आनी तितून आमी जे आतां युथीन जी आतां युवा शक्ती स्कीम जी केल्ली आसा तेजेरूय भुरग्यांक खुबसो गांव मेळटा. 20 लाख पर्यंत जर एक 4% जर विदाउट कोलेट्रल लोन मेळटा, कितलेशेच भुरगे फाल्यां आपल्याक जाय तो धंदो वेवसाय सुरू करूं शकता. ITI डिझल मॅकॅनीक आसा, गॅरेज गार्ड, कोण आनी कितें शिकिल्लो आसा, प्लंबिंग, हीट हाड, प्लंबिंग कर, अश्यो कितल्योश्यो गोश्टी तेंच्यान करपाक जाता ज्यो आमी तुमकां दवरलेल्यो आसा.